बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयच्या खुर्साचे वाटेचो विशय भुरग्यां तरणाट्यां खातीर. बापा जेजू, तुज्या अपुरबायेच्या पुता वरवीं तूं आमचो मोग कोत्ताय, देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी आतां ताका फुडें घालून आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागतांव. जेजू, भुरग्यां बरोबर तूं हांसलोय आनी खेळ्ळोय, शिकलोय आनी मागणें केलें. आयज तुजे बरोबर खुर्साची वाट आमी चलतांव. आमच्या सांगात्या आड केल्ल्यो चुकी वळखूंक आमकां आदार दी. पवित्र आत्म्या जेजू दाखयता तो बरो रस्तो धरूंक आमकां थांबनासतना उजवाडाय. आमेन. पयलें स्थान. जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं तुवें सोडून सगळो संवसार. आमी भुरगीं बरोबर खेळटाना वो शिकताना वो मागणें करताना एकामेकाक चालयतांव, दुखयतांव आनी तुकलायतांव. असल्या वेळार एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय आसलें, पूण सदांच तें अशें जायना. परतें जाल्यार जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर केस्तांव लोट्टांव वो गरजे भायर हें केस्तांव व्हड करूंक दुसऱ्यांक लजेक घालतांव, तांकां किकोंट करतांव. दुसऱ्या उतरांनी जुदेवा पोरी आमच्या बरोबरच्या भावा भयणां सोवें जियेतल्या जेजूचेर आमी फर्मोण मारतांव. जेजू, आमच्या चुकलेल्या भावा भयणी सोवें आमी तुकाच पोल्योंक आनी तांकां सदांच बरें करूंक आमकां शिकय. काकूत आमची कोर सोम्या. I-12 दोन स्टेशनां फाटल्यान म्हणटली. खोल खोल कोण्यान पडला दुखा उलोवता तूं म्हाका पाव, तूं म्हाका पाव दुसरें स्थान. जेजूच्या कानार कुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका कोत्ता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं भुरग्यानो, आमचो खुरीस कितें? आमकां केलोशें दिसता, पूण आमचो शिकपाचो वेळ तो. आमकां न्हिदूशें दिसता, पूण आमचो कामाचो वेळ तो. आमकां टीव्ही आनी व्हिडियो पळोवशें दिसता, पूण आमच्या घरांत मागण्याचो वेळ तो. म्हणटूच वेळार न्हिदूंक उठूंक, वेळार जेवंक खावंक, वेळार शिकूंक खेळूंक आनी वेळार मागणें करूंक होच तो आमचो खुरीस. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावटी धोरणीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडिल्लो सगळो संवसार. मायक पायक गमन आसतना तांचे पयशे काडप, सोच सांगच्या सुवातेर फोटी सांगप, आमकां बरें करच्याक दुसऱ्यांच्यो चाड्यो करप म्हणजे खुर्साच्या बारार खालाच रावप. जेजू, फोट केन्नाच मारूंक जायना, तशेंच चोरी केन्नाच करूंक जायना, पूण सदांच स्वतान जिवंक तुजी कुरपेचो हात दी म्हूण दिवन म्हाका उबार. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर.
घालते विनोदीचो मोच्या प्रार्थनाचो आवाज तू ऐकसायबा आवाज तू ऐकसायबा. चवथें स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र सडले मोठ्या सगळ्या संसार. कितल्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक लागून रडनात? हीं भुरगीं वायट रस्त्यार चलताय. आवय बापायचे आनी दुसऱ्याय वडिलांचे उतर आयकोंक ती कबूल नात. आपणाक जाय तशें करतात. आपल्याक जाय थंय भोंवतात. अशें आपल्या आनी आपल्या फामिलीचें नांवूय इबाडटात. जेजू तांचें चुरचुरें कर, तांचे दोळे उगड, बेगीन बरे मार्गार तांकां हाड आनी आमच्या पांय मायच्या तशेंच हेरांय वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां मानांत लेगूंक तांचे उतरां पोरमोणें चलूंक आमकां आयती कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. पांचवें स्थान जेजू खुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सडलोय म्हणून ते सगळो संसार. शिकपान जोड आनी खेळां पासून हुशार न्हय त्या भुरग्यांक आमी जायते पावटी पयस केल्यात. तांकां फाट दाखोवन वो तांकां खेळूंक पर्यांत शिकोवंक आमी तयार ना जाल्या. म्हणटोच जेजूक खुरीस व्हरूंक आमी आदार दिला अशें आमच्या म्हणणो येता. जेजू आमची मनां उजवाडाय आनी एकामेकाचो भार उणो करूंक आमकां शिकय. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. आमच्या गुन्हेगाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजी मुख्य रूप सायबा कोण उरतलो. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सडलोय म्हणून ते सगळो संसार. आमची पिरायेची कितलींशीं भुरगीं पिडेन पडलेलीं आसात न्हय. तांचे पिडेक गोडी ओकोत ना. ओकोत आसल्यार पासून ते घेवंक तांच्या माय पाय लागीं घडोना. हीं भुरगीं सोंसतात, रडटात आनी जायते पावटी एकसूरपणांत मरतात. म्हज्या सांगाता खेळटालीं, शिकतालीं, मागणी करतालीं तीं भुरगीं गोडी पिडेंत आसात. ह्या भुरग्याचे हालावाल उणें करूंक हांवें तांकां भेट दिवंक ना. आमी मोडटा ते पयशे कुशीन दवरून तांकां वखदां घेवचे आमी आदार दिवंक ना. जेजू दुसऱ्याच्यो खोटी हुस्क्यांनी वांटो घेवंक आमकां तुजे बोल आनी गोटाय दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. सातवें स्थान जेजू दुसरे फावटी धोरणेर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सडलोय म्हणून ते सगळो संसार.
जल्मांत झुजांत वो अपसयकाक सांपडोन कितलीं आमचीं असलीं भुरगीं मोनी भेरी तोणटी लुमडी आनी कुड्डी जावंक ना जायत आनी ह्या भुरग्यांचो फुडार कितें? जेजू, आमी उगडास केला त्या भुरग्यां पासत आमी मागता. ओदीक करून आमी वळखता तांचो खेरीत आयज आमी उगडास कोत्ता. दोनया जायत्या भासांनी तुवें आमकां सुकेस्त केलें, पूण तुका दिनवासूंक आमी विसरल्या. हे चुकीचें आयज आमी बोगसणें मागता. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कर. पोट पातकाक बोगसणें मेळटा तुजें सवें म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. 8वें स्थान जेरुसाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सगळो संवसार आमच्या गांवांनी ओदीक करून व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदतात थंय ल्हान ल्हान खोमट्यो आमी पळयता. ह्या खोमट्यांनी आमचेच असलीं भुरगीं रावतात खरीं, पूण आमचे भाशेन तांकां इस्कॉल ना, खेळ ना, फावो तें जेवण पासून ना. असल्या भुरग्यांक आमी पळयल्यात, पूण तांची अपुरबाय आमी केल्या. तीं घांटी म्हूण आमी तांकां पयस करूंक नात. जेजू, ह्या दुर्बळ आनी मेलकुट्या भुरग्यांक सवें तुकाच पळोवंक आमी विसरता. फुडाराक तांकां लागीं करून तुका लागीं करूंक आनी तांचें सवें मोग दाखोवन तुजें सवें मोग दाखोवंक आमकां उर्बेवंत कर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कर. 9वें स्थान जेजू तिसरे फावटी दोरनीर शेवटोता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र वरवीं सगळो संवसार घरांत जावं इस्कॉलांत जावं खंयच्याय दुसऱ्या जाग्यार कसल्याय वांकड्या कामांत आमी सांपडना जावं जायते फावटी आमी फोट मारले वो आर्ते परते सांगला. दुसऱ्या उतरांनी आमी सोत सोडला आनी फोट दवरल्या. जेजू, ल्हानूच जावन स्वताचो मोग आमच्या कालसांनी रिगूय आनी सगळ्या फोटिंगपणांतली आमकां मेकळी कर. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कर. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. 10वें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या पवित्र वरवीं सडले म्हणून ते सगळो संवसार दुर्बळकायेक लागून कितलींशीं भुरगीं दुकांत आसात. तांकां न्हेसूंक ना, पांगरूंक ना, जेवण खाण पर्यान ना. कितले फावटी आमी गोज्जे भायर खावंक पिवंक पयशे मोडूंक ना. म्हज्या शेजाऱ्याक रावत्या त्या दुर्बळ भुरग्याचो म्हजे बरे शिकता खेळटात आनी दोतोनीक मिसाक येतात तांचो हांवें उगडास केला. जेजू, गरीब भुरग्याच्या मोगान आमची वेगळी काळजां न्हेसय आनी तांचे पासत
सॅक्रिफीस करूंक आमकां उदार काळजाची कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार केलयतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जायते फावटी थोड्या भुरग्यांक आमी पयस कोत्ता कित्याक ती रुपान तितलीशी सोबीत दिसनात वो कित्याक ती दुबल्या वो सुदारूंक नासलेल्या घराण्यांतली. पूण हांचेय पासत जेजू मेलो न्हय. दोनया अदीक करून उण्या स्वरुपायच्या भुरग्यांक ताय तुकाच पळोवंक आनी तांची ओपुरपाय करूंक तुज्या मोगांत वाडोवंक आमकां निर्मी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. Quedna Fahador Pavon Rakno Ashunastam Tyavon Vozotmo Donia Audion Rautam. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मत्ता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू आमच्या पासत खुर्सार मरोन दुस्मानकायच्यो वण्टी तुवें मोडून उडयल्यो आनी ल्हान व्हडांक गरीब गिरेस्तांक खालक्यांक गोरक्यांक एकेच फामिलींत देवाची भुरगीं म्हूण तुवें एकठायली. तोरी दोनया आमी मनांत आनी काळजांत एक जावंक ना. जातकात आमी मानल्या. दोनया जेजू जितले फावटी म्हज्या बरोबरचे थंय वागताना हांवें एकचार गोडच्या स्वातेर वेगळोसार रचता तितले फावटी हांव तुका नव्यान खुर्सार चडयता म्हूण म्हाका उगडास कर आनी तूं आशेताय तसल्याच एकवटाच्या हात्यार म्हाका कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. 13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या मायच्या गोपान घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र आशिसावर मी सोडलोय म्हणून ते सगळं संसार. आमचे जिवीत खुर्सार उरना जावं म्हणगे ते खुशाल करूंक आमचो पाय माय शापाय शामाय बाबा भयणां शेजार सामाऱ्या आनी त्या भायर कितलो दुसरो लोक वावरिनात काय. एक दूदवालो, एक पोदेर, एक नुस्तेकान, एक मिस्तीर, एक पाद्री आनी एक माद्र आनी कितलींच जाणां. सायबा हांचे पासत हांवें केन्नाच मागूंक ना. तुका तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल आनी ताचो सगळ्यांचो वावर अदीक व्हडादीक कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. Viswas aplodorun rakno fatolice amco viswas aglo चौदावें स्थान जेजूक फणान निकी पितात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र आशिसावर मी सोडलोय म्हणून ते सगळं संसार. जेजू सगळे आमचे तोंडणे जिवीत तुज्या हातांत आमी घालता. कुडीन आमकां मजबूत कर, अदम्यान आमकां सुडसुडीत कर. तुजेच पासत जिवंक आनी तुजेच पासत मरूंक
आतांच थांव आमकां शिकोय. ह्या खातीर आमचें मागणें आनी आमचें शिकोप, आमचो वावर, आमचो खेळ तुज्याच अनादाक आमचे आनी सोमेस्तांचे सोडवणे खातीर बरे भाशेन कोत्तेल्या म्हूण आमी तुका भास दिता. जेजू, आमच्या सांगाता राव आनी तुजो आदार आमकां दी. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. बापा, जेजूच्या कोश्टा मरणा जिवनपणा वरवीं आमकां सगल्या खोट्यापणांतली मेकळी कोर आनी आमच्या भुरग्या आनी तरणाट्या जिवितांत सगल्या बरोबरच्या थंय मोगान जिवन जेजूचे खरें गवाय जावं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. आमेन. बापसाहेबाचे ते सांप आसात. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां दिवं. मानवरेक पेन बरले सर्वेस पोचताय संस्थामध्ये तुझो दोवान सदैचा पूछ येसू. आगे ती बरी देवाची माय, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बाबा पुताकान पवित्र आत्म्या आनी आतां सदां सदां